अर्गामी दिव्या गाव्यानो मे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सौम्या वंदनता भक्ती नामी अर्सियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाच्यानो सोम्याच्या दिसा येवकारिस्ताचो संभ्रम सोलोवच्याक सोम्याच्या मेजा भोंवती एकठांय जाले हांव आयची देवस्तुती देवाचें उतर आमकां सदांच प्रेरण आनी बोळ म्हणलो संदेश दिता आमच्या शेजारा वाड्यांत काम करच्या जाग्यार क्रिस्ताच्या जिविताच्या प्रेरणान बरयल्ली आमी ताचो मोग वणची हातेरां आमकां सर्वांक कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागुया. मोगल भाव भयणीनो, देवाच्या उतराच्या प्रेरणांत आमचे जिवीत आमी सरूंक जाय म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती आटापतना सद्या कळ 34रो आयतार आज आमी संभ्रमता. देवाचें उतर जिणी बदलूंक आनी आमचें आपोवणें आनी मिसांव समजूंक प्रेरण दिता. देखून आमी हर एकल्यानी म्हणूंक जाय, तुज्या उतराचेर हांव बरवसतां. कितें? तुझ्या उतराचेर हांव बरवसतां. 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 पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सुमयाचें उतर जिवें क्रियात्मक आनी तें खरें. ह्या उतरा खाल जिवंक जाय अशी कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेश कोणी संदर्भार मागया. एक डिब्बोर आमी दोळे धांबया. आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. नितळ काळजा मनांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळा जेजू, तुजें उतर तें जिवें, पूण त्या उतराचो आमी तिरस्कार केल्लो आसा, बेपरवो केल्लो आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापवता सुमया मुखसाण्या मागोवन म्हणटा हांव, दया दाखय सुमया आमची काकूट कर. दया दाखय सुमया आमची काकूट कर. तुजें उतर खरें, जिणी बदलूंक आनी आमचें आपोवणें आनी मिसांव समजूंक प्रेरण दिता. पूण ह्या उतराची बेपर्वा करून निर्लक्ष केल्ल्या खातीर, तुका अपमान केल्ल्या खातीर पश्चातापवता सुमया मुखसणे मागोवन म्हणटा हांव, दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूट कर. दया दाखय क्रिस्ता
आमची काकूट कर. तुझे उतर सोम्या ते क्रियात्मक, पण ह्या उतराचेर बरोबर सुदोरी नासतना आमी निर्लक्ष दाखोवन तुजें उतर तें सुफळ जिवें क्रियात्मक आनी खरें करूंक चुकल्या. ह्या मुखांतर तुका दूख दिलां. पश्चातापोवन बक्षणे मागोर म्हणटा हांव सोम्या, दया दाखय सोम्या आमची काकूट कर. दया दाखय सोम्या आमची काकूट तकली बघून देवाची काकूळत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर मागे. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाक उसरणी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्वेच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका धीन वाजता. तुझ्या तोल वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. तिच्या पवित्र संगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे दंपी आमच्या घरसंगती तांकां ते सवा खातीर इरादे दोन मिसाचें बलिदान भेटयता. तेरे त्या बसत मध्य मुखांत हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयता. त्या सर भक्तिकां खातीर बावर्त्यां खातीर आमी मागया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोवमोगाळ ससनाच्या देवा आमच्यो सगळ्यो करण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी बरोवन वचोंक हें आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. नेहेमियाच्या पुस्तकांतलें वाचप. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक एज्रान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायान दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतलीं सक्कड आसलें. उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन एज्रान सकाळीं तावन दनपार पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सक्तांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांन धर्मशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. शास्त्री एज्रा ह्या पासत केल्ल्या रुखाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो. सगळ्या लोकांन पळय सारकें एज्रान पवित्र पुस्तक उक्तें केलें. कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो. एज्रान सर्वेस्पराच्या वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात उबारून जाप दिली, आमेन आमेन. उपरांत ताणें
आनी सर्वेस्परा समोर धरणीर सश्टांग सरपटोवन ताका नमस्कार केलो. एज्रान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजूचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. उपरांत नेहेमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजक शास्त्री एज्रान आनी लोकांक शिकवण दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात, कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतलो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा व्हड जेवण करा आनी मादूर पिवन घेया आनी कांय तयार करूंक नासलेल्यांकी थोडो वांटो दिया, कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंद तुमचें बोळ. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दिता. सर्वेस्पराचे दमशास आई भाविणे जीवाची घटाय ते. सर्वेस्पराची नियमावर विश्वास मान नेणाऱ्यांची ती जणवाय. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दिता. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट दोळ्यांचो उजवाड. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दिता. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दिता. सांत पावलान कोरींत घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, कूड एक जाल्यारी संदेह जायते आसात आनी कुडीचे ते सोर संदेह जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्त तें करता. आमी सोमेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी, स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या तें पवित्रान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवनसो दिला. कूड म्हळ्यार एकच संदो न्हय, बगार जायते संदेह. पांय जर म्हणत हांव हात न्हय, देखून हांव कुडीचो संदो न्हय, तर तो कुडीचो संदो न्हय जाता. आनी कान जर म्हणत हांव दोळो न्हय, देखून हांव कुडीचो संदो न्हय, तर तो कुडीचो संदो न्हय जाता. सगळी कूड दोळोस जाल्ली जाल्यार आयकोवची सकत खंय आसती. तशेंच सगळी कूड कानूच जाल्ली जाल्यार परमळ घेवची सकत खंय आसती. देखून एक कुडीन वेगवेगळे संद्यांक देवान आपणाक जाय तशें वेगवेगळें स्थान दिलां. ते सकड एकच संदो जाल्ले जाल्यार कूड खंय आसती. पूण आतां संदेह साबार जाल्यारी कूड एकच. दोळ्यान हाताक म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना, तशेंच तकलेन पांयांक म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना. त्या शिवाय कुडीचे चड
अस्कत म्हूण दिसता ते संदे चड गरजेचे आनी उणें मर्यादेचे म्हूण आमी लेखता तसले संदे आमी नेसयता अशें सोबाय नातलेले आमचे संदे आमी न्हेसोवन सोबयता पूण सोबाय आसलेले संद्यांक न्हेसण्याची गरजच ना अशें कुडीन थंड उपजोना जावच्याक पूण संद्यांनी एकामेकाच्या हिता पासत वावुरच्याक देवान ऊण आसलेल्या संद्यांक चड मान मेळसो कर्ण कूड रचल्या एक संद्याक दुखता जाल्यार सक्कड संद्यांकी दुखता एक संद्याक मान लाबत जाल्यार सक्कड संद्यांकी तांतूं संतोश जाता तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हरकलोय तिसो संदो पवित्र सभेन देवान नेमल्यात ते हे पयले धर्मदूत दुसरे प्रवादी तिसरे शिकोणदार हांचे फाटल्यान आसेरें करतले पिडाक गूण करतले पेलाची सेवा करतले आडलतेदार आनी विविध बसांनी उलयतले तर सक्कडी धर्मदूत गाय सक्कडी प्रवादी सक्कडी शिक्षक सक्तांकी आसेरें करची सकत आनी विचित्रां बसांनी उलोवचें देणें वा बसांचो अर्थ सांगचें देणें आसा देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार Alleluia, 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 Alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूं बंदेंत आसलेल्यांक सुडका बासूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या भोवमानेस्त थियोफिला आमच्या मदें घडोवन आयलेल्या संगतीची एक वर्दी सुरुतान त्यो स्वता पळयल्यांनी आनी सुवार्थेगार प्रगट केल्ल्यांनी आमकां सांगून दिल्ले प्रमाणे बरोवंक हाच्या आदीं सबारांनी प्रयत्न केल्ले आसा देखून हे मानेस्ता ह्यो संगती मुळात हांव सत्रायन समजून घेतस त्यो एक मांडावळीन तुका बरोवंक हांवें खुशी वेली हाचे वरवीं तुका तोंडपाशी मेळिल्ली शिकोवन सत म्हूण तुका कच्छीत जातलें उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याचे सक्तीन बरोवन गलिलियाक फाटीं आयलो ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली तो तांच्या सिनेगोगांनी शिकयत गेलो आनी सुमेस्तान ताका नांवां वाडोवंक लागली अशें आसतना जेजू नजरेताक आयलो थंय तो ल्हानवड जाल्लो आपल्या सवये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनेगोगांत भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कोवळो हाडून दिलो तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदेंत आसलेल्यांक सुडका कुरड्यांक दिश्ट दणसतेल्यांक सवकासाई बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला वाचून जातस पुस्तक कोवळना सिनेगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटीन दिलें आनी तो बसलो ते आसलेल्या सुमेस्ताचे दोळे ताचेर कोसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो आतां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें देवाचें उतर वाखाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो
आज पवित्र सभा देवाच्या उतराचो आयतार आचरण करता. देवाच्या उतराचो आयतार. देवाचें उतर आज आमी आयकलें न्ही. कितल्या वचपांनी आमी आयकलें देवाचें उतर आयच्या दिसा? हा 4 कितले? 4 की 5? 4 की 5 पळय गे. उद्गारी हांवें सांगलेलो तो देवाचें उतर पळय गे. पयलें वचप किर्तन, दुसरें वचप उद्गार आनी सुवार्ता. आनी ह्या 5 वचपांनी देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक खरें म्हणलो संदेश आटापता. हेचे पयले वचपाक आमी गेले जाल्यार पयले वचपाक नेहेमिया पुस्तकांतले वचपांत थंयसर याजक एजरा आसलो. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक एजरान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें आनी तें निरंतर वाचलें. सगळ्या लोकांक पळय सारकें तें उक्तें केलें. कित्याक लोक उबो रावल्लो आनी एजरा ऊंच जाग्यार उबो रावून ते देवाचें उतर वाचतालो, देवाच्या उतराचेर नियाळ दितालो. आनी लोक सगळो देवाचें उतर आयकून कितें करतालो? रडतालो, पश्चाताप पावतालो, पातकां वळखतालो, जिणी बदलितालो लोक. आनी ह्या संदर्भार पळया एजरा कितें म्हणटा? हो आज आमकां एक वर्तो पवित्र दीस देखून तुमी कंतिश्ट जाय नजो, तुमी रडोंक नजो. कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा देवाची हजेरी देवाच्या उतरांद्वारे आमी पळयली. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, लोकांनी व्हडल्या थाळ्यान हात उबारून आमेन आमेन म्हणून तांणी जाप दिली. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या उतराक ती सकत आसा. देवाच्या उतराक फातर कोडोवन ती उदक जावची सकत आसा. देवाच्या उतराक कडपतान उदकाची झर भायर येवची सकत आसा. देवाच्या उतराक दर्याचें उदक 2 वांटे वोंटी जावन रावचें सकत आसा. देवाच्या उतराक उज्यासो आनी गंधक असो पावस देवची सकत आसा. देवाच्या उतराक निरंतर पावस येवन बुडतुगल येवची सकत आसा. देवाचें उतर तें जिवें क्रियात्मक आनी तें खरें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वचपाक आमी आयल्या जाल्यार, आयच्या किर्तनाक आमी आयल्या जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, किर्तनांत तुजी उतरां सोम्या आत्मेक जीव दितात. तुजी उतरां सोम्या आत्मेक जीव दितात. देवाच्या उतराची जायतीं किर्तनां आसात न्ही गे. उतर तुजें सोम्या न्ही गे, जी दिवो मुझ्या मेटा बळ्या अंतराचे वाटेन. कितें मस्त कंतरां आसात. देवाचें उतर, देवाच्या उतराचेर ती सकत आसा म्हणून लोकांनी मानून घेतिल्ली आमी समजल्या. वयगी तुमकां देवाच्या उतराचेर आकर्शण आसा गी? आसा गी? कितल्या जाणांक आसा? पुण्यात वयर गेलो बळ्या. देवाच्या उतराचेर आकर्शण आसा गी? देवाचें उतर आयकय आमी भोगता गी? कितले जाणां आसात? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांक नांव आसूं दिवं न्ही. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, कोरोना येवच्या फुडें लोकांक देवाच्या उतराचेर चड अभिरूच नातली. वय की न्ही? कोरोना आयल्या उपरांत ह्या ऑनलायनीर आयलेली मिसां, आयलेलें देवाचें उतर आयकून लोकांक आतुराय चडली. ठीक आहे? देखून लोक हर एका घरांनी देवाचें उतर वाचूंक लागलो, आयकूंक लागलो. चडावत खंयच्या घरा गेल्यार थंयसर रेतीर जावन आसतात, देवाचें उतर आयकून आसता, मिसां आयकून आसतात. न्ही पयलें कितें जालें? कोरोना पयलें मुक्काबला आसलें. आतां बक्का लायना. आतां चडावत घरांनी कितें आसा? देवाचें उतर, मिसाचें बलिदान
गायना किर्तना बुरा आयकूंक मेळटात वय की न्ही वय की न्ही कितें म्हणटात थोडी सदां इतलें आयकतात की भुरगे म्हणटात काले मम्मी तुजे सगळो दीस मिसे 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 पुरो जायना म्हणटात की थोडी न्ही थोडी दादले म्हणटात की काले सायबिणी सगळें रांदच्या कुडांत ती प्रार्थुया बाथरुमांत ती प्रार्थुया कालें तुजें म्हणटात की पूण म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया देवाच्या उतराची आबिरूस आमकां लागली जाल्यार पळय आमी खंय गेल्यार देवाची उतर सोडिना देवाच्या उतराची आबिरूस आमकां लागूंक जाय न्ही गे वय की न्ही उंड्याची रूस लागल्या कुंड आं न्ही कुंडो केल्ल्या उंड्याची रूस गोत्ताय आं कुंडो केल्ल्या उंड्याची रूस गोत्तना न्ही गे रेड्यांक सदां कुंडो कुलटा उठून कुंडो घालून 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 दवरल्यार कुंडो घाता उंडो धरल्यार रेडोर थोडे फाटी उंडो कांय ना उंड्याची रूस रेड्याक गोत्ता आसना कुंडो केल्ल्या गोत्ता आसना तशेंच पळय रुचीचें खाण गोत्ता जाल्ल्याक न्ही थोड्यांक शोर्मा म्हळ्यार बारीक कुशी म्हाका शोर्मा म्हणटाना जायना कळ्ळें गे तें खातर खातर घालतात न्ही अनकेटी तांतली उंगडाची न्ही घालें गुत्ता अनकेटी मदीं आं मास गे हांवें अनकेटी म्हणजे चिंतचें हांव खावंक गुत काय ना थोड्यांक बारी ती अशेंय लेवन घातात बोटां बुरा आनी ते पेपरान दितात न्ही ते पेपारी खातात थोडे पेपारी खंयचें तूं म्हळ्यार तांकां ती रोस गोत्ता म्हाका गोतना न्ही हांव कुंडो केल्ल्या उंड्याक गोत्ताय आमकां गोत आमकां पेज गी सुक्याची चटणी गी ती आमकां खुशी पयलीं अंडी नाकात पेज आनी सुक्याची चटणी म्हणून वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देवाची उतराची रूस लागलेल्यांक पळया ते उतर कितें आत्मीक जीव दिता म्हणून आमकां भोगता आत्मीक जीव दिता म्हणून भोगता पूण त्या देवाच्या उतराची रूस आमकां ना जाल्यार तूं कितलो बरो शर्माव दी कितलें बरें सांग तें कडपीर ओतलेल्या उदका बरी कळ्ळें कडपीर ओतलेल्या उदका बरी कांय फरक पडना कितलो पावस येवन दी कितलो गडगडो येवन दी कितलें थंड येवन दी कडपी कांय फरक आसा ती आदल्या वर्सा आसली बरीत ह्या वर्सा आसा तेंत तो पावस एका रुखा झाडार पडलो जाल्यार कितें जाता तो रूख ल्हान आशिल्लो व्हड जाता हां फळां नातल्यार फळां दिता वय की न्ही हां आमी कडपी बरी जायचे की ह्या रूख झाडां बरी जायची आमी रूख झाडां बरी जाय कित्याक देवाचें उतर तें जिवें तें क्रियात्मक आनी तें खरें म्हणून आमी समजून घेवचें पूण आमी थोडे बरी तटस्थ जावचे तटस्थ आमी देवाचें उतरां सगळें बरसनांव वय गे साखर उदकांत घालून केलेली जाल्यार कितें जाता साखर उदकांत घालून केलेली जाल्यार कितें जाता हां तेंय गोत्तना तुमकां किरण पियो मात गोत्ता साखर उदक जाता की उदक साखर जाता उदक साखर जाता साखर उदक जाता जायना दोनी जायना साखर उदकांत एक जाता साखर उदकांत बरसता आनी एक जाता मागीर साखर आनी उदक इंगड करूंक जाता जायना पळया जर तर पळया तूं देवाच्या उतराक थानेल्लो आनी आशेल्लो आसाय जाल्यार तें देवाचें उतर तुका पडले कुडले तूं देवाच्या उतरां थंय एक जाताय आनी देवाचें उतर तुजें थंय मेकळें जावंक जायना तेंत त्या उदकाक फातर घालो जाल्यार हां सोडा गोळी सोडा गोत्ताय तुमकां पयलीं आहले आदी ताका टप टप उठले आतां हे आसात मेळटात न्ही गे आतां हे मेळटात आतां कंपनीचे हेंचे गोळी सोडा तातूंत सोडा आसा न्ही सोडा मात पिवची गोळी आसा न्ही गोळी ती पिवंक जाता ती करगत ती तशीच उरता वय की न्ही तशीच उरता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो त्या गोळीक ह्या फातराक कांयच फरक पडना देखून मिसाक आयिल्ले रेतीरेक आयिल्ले पुरा देवा सवय एक जातात म्हूण ना थोडे फातरांचे आसात बसल्यात कान फुलोवन आसात दोळे उक्ते करून आसात मदें मदें वरां पळोवन आसात तशें जाल्यार मनशांक देवाचें उतर कळ्ळें फातरांत आसलें उदकांत फातर आसलें बरी तें कांय करगना कांय लागना कांयच ना मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार म्हणी आशिर्वाद आं बाबी जालें न्ही जायत सीद गेलें कालें सांगलें पत्र्यापान कालें सांगलें
गोळी सोडा शॉर मा म्हणलो तितल्यान दुसऱ्यांक आयना ताका गोळी सोडा मात उडास बरसीचे न्ही कितें करचें वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आमच्या जिवितांत जर तर देवाच्या उतरांतय आमी 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 बरसना जाल्यार आमी तटस्थ उरता आमचे थंय कांय फरक पडना देवाच्या उतरांतय आमी बरसून साकर उदकांत किरिल्ले बरे उदकांत एक जाल्ले बरे देवाच्या उतरांतय आमी एक जाल्या जाल्यार आमचे थंय कितें परिणाम येता आ दोंगरार पडलेल्या पावसा बरी कितें परिणाम येता हरियाळी हरियाळी म्हळ्यार कितें पाचवे रंगाळ पृथ्वी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून आमी सर्वांनी पळया देवाच्या उतरा खालची येतली देवाचें उतर आमचेर पडोवंक शकतली देवाच्या उतरान आमी एक जातली आमी न्हंयच्या देगेर रोयलेल्या रुखा परी जाता न्हंयच्या देगेर रोयलेलो रूख आसा पळय न्हंयच्या देगेर आसलेलीं तोटां पळया आनी गुड्यार आसलेलीं तोटां पळया न्हंयच्या देगेर आसलेलीं रूख झाडां पळया आनी खंय कडपी सुवातेर आसली रूख झाडां पळया कशीं आसतात आ खंयचीं बरीं असतात कित्याक हा न्हंयची उदक म्हणजे रुखाची पाळां न्हंयच्या उदकाक गेल्यांत ती उदक पिवन दोशी जावन बरे करून पाचवी रंगाळ जावन हे टेस्ट फळ दिवन फुलां दिवन सोंपतात जर तर एकलो मनीस देवाच्या उतरांतय निरंतर संबंधांत आसा देवाचें उतर निरंतर तो जियेता देवाच्या उतरांतय एक जाला देवाच्या उतराक काल जिवोवचे प्रयत्न तो करता जाल्यार तोय एका न्हंयच्या देगेर रायलेल्या रुखा बरी म्हणलें सत आमी समजूंक जाय समजलें न्हंयच्या देगेर रायलेल्या रुखा बरी देखून हे टेस्ट फळ दिवंक शकता ओंपियांच्या ओपारींत जेजू पळया सांगता न्ही गे बरें बी खंय पडलें बऱ्या सुवातेर पडलें वय गी थोडें बी खंय पडलें मेरेर पडलें आनी थोडें बी खंय पडलें कडपी सुवातेर पडलें आनी थोडें बी खंय पडलें कांट्या जुडकुटा मोदें पडलें आनी थोडें बी खंय पडलें बऱ्या सुवातेर पडलें मेरेर पडलेलें बी कितें जालें सुकड्यांनी येवन खेलें कांयच फरक पडोवंक ना ते उदकांत आसलेल्या फातरा बरी कांयच फरक पडोवना समजलें कांय थोडें बी खंय पडलें कडपी सुवातेर पडलें इल्लीशी माती उदक रपक्क किरलेलें पूण गुंडोसोंक उदक ना जालें पाळां रोमना जालीं सुकोन करपन गेलें दोंगरार आसलेल्या रुखा बरी कांय फायद्याचें ना थोडे दीस मात आयचो शर्मा बारी बरो आहलो पाद्र्या बसो तेंगे घरा वचून सांगतात मागीर येवच्या आयतार विचारल्यार काल सांगलें कोणाक तूं तें पोर सांगलें न्ही फादर म्हणून उडासूर ना आनी थोडें बी खड्या जड खंय पडलें कांट्या जड कुटां मदें पडलें तें तूं काण घेताय घरा वेताय घरची राटावळ कामाची राटावळ दीस पडटा राटावळी मदें देवाचें उतर जियोंक तें नियाळोवंक ताचे संवय एक जावंक तुका पुरसोत ना देखून कितें जाता हेणें देवाचें उतरय वाडना तूंय वाडनाय अंचिलात इंचिलात कळ्ळें मागीर थोडें बी खंय पडटा बऱ्या सुवातेर पडटा पळया बऱ्या सुवातेर एक कुटुंब म्हजे लागीं आयिल्लें त्या कुटुंबांत 5 जाणां भुरगीं आवय बापूय आसात बरें कुटुंब परगांवांत तें आसा आनी त्या आवय बापूय म्हणटालीं म्हजे 5 जाणां भुरग्यांत तेका जाणां भुरगीं बारी बरीं देवाचें उतर तांकां म्हळ्यार ल्हानतोनी आनी ती बऱ्या पावंडा पावल्यान आनी 2 जाणांचें जिवीत मोस्ट कश्टांचें आसा फादर आसा पूण थंयसर तिसिनीनी इसिनीनी म्हणलें बरी बारी कांट्या जोडकुटां मदलें पडलेल्या त्या बिया बरी उडोन आसात कित्याक विचारलें तांकां ल्हानतावनी देवाचें उतर मीस मागणें म्हळ्यार जायना पूण तांचे बसत आमी मागचें देखून आज तांचे बसत शेज करून नवनाच्या वेळार मागच्या खातीर आमी आयल्या म्हणून ती म्हणटात वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ती म्हणटात आमी सगळ्यांक एकच लेखान देवाचें उतर दिलां मोग दिला भवर्थ दिला सगळें दिलां पूण तेगा जाणांनी बरें तें काण गेलें 2 जाणांनी काण घेवंक ना तांचें जिवीत इल्लें कश्टांचें आसा हाचे दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता सांत पौलो कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो कुडीच्या विश्वा विशयान उलयता
न्ही गे आमची कूड बारी सुबीत आसा न्ही पळय गे कुडींत 2 दोळे 2 कान न्ही गे 2 नाकां 2 नाकां एक नाक 2 हात 4 पाय 1 शिमटी ना पण आमची कूड आसा न्ही बाई दिसचे विश्वे आसात दिसनातली विश्वे आसात पूण सगळे आमच्या कुडीक गरजेचे की न्ही हां दोळो इल्लो थांबडो जाल्यार आमी पळयता हां तुजो दोळो कितें थांबडो जाला म्हूण वय गे पूण भितर आमचे फ्रँकेस काम करना ते इल्लेशें आळसाण काम करता जाल्यार हेणें शुगर वाडत येता न्ही तें कळटा भायर कळना सांगल्यार मात कळटा पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कुडीचे हर एक विश्वे जावं दिसचे ना दिसनातले ते हर एक कोणा खातीर काम करतात हां कोणा खातीर काम करतात कूड जी उरच्या खातीर काम करतात दोळो जावं कान जावं नाक जावं आमचे दांत जावं जीब जावं आमचे हात जावं पाय जावं पोट जावं अनकिटी जावं काळी जावं पोपी जावं न्ही गे पिंत जावं खंयचीय शिरो जावं हर एक सांगत पूण हर एका खंयच्याय एका कुडीच्या विश्व्याक एक पीड आयली जाल्यार हां आमकां सगळ्या कुडीक दूख बघता की ना हां म्हजी किडनी काम करना म्हणून कान उडोवंक जाता हां म्हजे काळीज काम करना म्हणून हात आसात न्ही म्हणून जाता हां म्हज्या एका पांयाचें बोट पर्यंत गरजेचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून म्हजें बोट पर्यंत हांव कातरूंक रेडी ना देखून हे सगळे एकच देखून आमी क्रिस्तांतय सगळीं एकच थोडे याजक थोडे प्रवादी आनी थोडे शिक्षक आनी थोडे कितें असर्य करतले अजापां करतले देवसां दवंडयतले मस्त आसतीत पूण क्रिस्ता वयर गी आमी क्रिस्ता सकयल आमी क्रिस्ता सकयल क्रिस्ता वयर जावंक जायना क्रिस्ताचे आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार आमी थोडे सायंटिस्ट आसतीत थोडे विज्ञानी आसतीत थोडे प्रोफेसर आसतीत थोडे एक्टर आसतीत थोडे मंत्री आसतीत थोडे अध्यक्ष आसतीत थोडे व्हडले व्हडले राजकारणी आसतीत कोणी आसल्यारय आमी कोण क्रिस्ताचे सांदे वय की न्ही सगळ्यांनी आमचे सगळ्यांनी डीसी जावंक जाता गी हां सगळ्यांनी डीसी जावंक जाता गी सगळ्यांनी सिव्हिल इंजिनियर जावंक जाता गी मेस्त्री जायचे की नाका मेस्त्री जायचे नाका कार्पेंटर जायचे नाका बार बेंडींग जायचे की नाका वय की न्ही प्लंबर जायचे की नाका इलेक्ट्रिशियन जायचे की नाका ते दाडा मात्र गरज जाता खाली इंजिनियर आसल्या पुरो की सायन घालूंक पेपर काडून घेवन घर बांदूंक बांदचें न्ही गे म्हणजे एक घर बांदूंक इंजिनियरची गरज आसा ताचे बराबर का मेस्त्रीची प्लंबराची पेंटराची बार बेंडिंगाची सेंटरिंगाची कॉन्क्रीट घालतल्यांची वय की टायल्स बसयतल्यांची ग्रायनेट बसयतल्यांची हर एकल्यांची गरज आसा एकल्याची मात्र गरज न्ही एका शहरांत कॉर्पोरेटरांची गरज आसा डीसीची गरज आसा हां न्ही गे इंजिनियराची गरज आसा कमिशनराची गरज आसा पुरो गरज आसा सकाळांनी ऑफिस एसी ऑफिसान बसून सायन घालूंक मार जाता जायना कोयर काडटल्या त्या कामगाराची गरज आसा फाल्यां सकाळीं ते कोयर काडटले मनीस फाल्यां स्ट्रायक करती जाल्यार सिटी भितर वचूंक जाता जायना डीसी वचूंक जाता जायना पळया हर एकल्याची गरज आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक आमी सोम्या थंय एकच कुडीचे सांदे सोमी आमची कूड आनी आमी हर एकले ताच्या कुडीचे सांदे म्हणल्यार आमी विसरूंक नजो देखून हांव उंच हांव ल्हान हांव व्हड हांव ल्हान हांव अधिकार आसलेलो हांव अंतस्त आसलेलो हांव ग्रेस्त आसलेलो हांव इन्फ्लुयन्स आसलेलो म्हणूंक जायना हें आमी मतीन दवरूंक जाय देखून आयच्या सुवार्थेंत जेजू म्हणटा पळया देवाचें उतर इजाया प्रवाद्या मुखांत ताका प्राप्त जाल्लें तें पोवा पुरब्यान तो सांगता देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला दुर्बळे म्हळ्यार कोण हां अंतस्करी दुर्बळे पयशांती दुर्बळे न्ही थोडे दुर्बळे आसात भारी अहंकारी आसात दुर्बळेय आसात भारी अहंकारी आसात थोडे व्हडले पयशावाले आसात ते अंतस्कर न्ही मस्त दुर्बळे आसात आज जोडून दिमी घालमे सोमाकचे करोडपती आसात कळ्ळें गे हां कांय नासतना हय अशें करून जावचे कांय एक चिल्लार मनीस आसात देखून आमी उडास दवरी जाय अंतस्कर न्ही दुर्बळे तसल्यांक मात्र देवाची उतर परगट करूंक म्हाका अभिशेक केला हंकारांक गर्व्यांक न्ही देखून जेजू म्हणटा
हंकाऱ्यांक गर्व्यांक तें सर्गेचें राज न्हय तें देखून देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुडका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतेल्यांक सवकासाय भासोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हाका ताणें अभिशेक केला. पळया जेजूच्या 3 वर्सांच्या जिवितांत हें सगळें ताणें दाखोवन दिलें. 3 वर्सांच्या जिवितांत म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हांव आनी तूं हांगासर आसा, हांव देवाचें उतर आयकता, हांव म्हाकाय ती जबाबदारी आसा की ना? आसा की ना? तुकाय आसा की ना? देवाचें उतर तें जिवें, तें क्रियात्मक आनी तें खरें म्हूण परगटची जबाबदारी म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक आसा. पूण आमी कितले जाणां करता? थोड्यांनी चिंतचें देवाचें उतर तें पाद्र्यापाक मात्र परगट करूंक, उरल्यांक न्ही. देखून दोग वा तेग जमो जाल्ले आमी कोणाच्या विशयान उलयता? दोग वा तेग जाण जमो जाल्ले वेळार कोणा विशयान उलयता? पाद्र्यापा विशयान उलयता, इश्टां विशयान उलयता, तिचे विशयान उलयता, ताचे विशयान उलयता. न्ही तो तशें खंय सैबा, वो खंय सैबा, तें तें खंय हें खंय मागीर गे सोम्या विशयान उलयता वय? उलयता वय? पळया तुमची कितलीं जाणां क्रिस्तांव भाव भयणी आसात वळखीची न्ही गे? आज मिसा गेलीं अशें जालें, आज रित्रे गेलीं अशें जालें, म्हणजे तें अजाप जालें म्हणून कितले जाणां वांटून सांगतात? कितले जाणां सोम्या विशयान सांगतात? सांगात काम करतना, सांगात उलयतना सोम्या कितले जाण मोदें हाडटात. जाल्यार कालचे दीस हांगा नोवें जालें, रितीर जाली, हांगासर मस्त जाणां क्रिस्तांव आयिल्लीं. मस्त जाणां आपूण हाडला तांकां हांगा. दादले आयला, एकलो गुजरातावन आयला, गुजरातावन पळया मस्त जाणां आयल्या हांगासर क्रिस्तांव मागोवंक. मिसाक आयल्यान एकलो कॅन्सर लागलो, पिडेस्त आयला कारकुळतावन. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार तांचे विचारल्या वेळार तूं कशें हांगा आयलोय? म्हाका ह्या मनशान सांगलें, देखून हांव आयला सोम्या सोदून. आज तो सोम्याक वळखता जाल्यार, सोम्या सोदून आयला जाल्यार, सोम्या लागीं तो मागता जाल्यार तो वा ती भाव भयण कारण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. सोम्याचें उतर परगटचें म्हळ्यार तें तुज्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण, तुज्या जिवितांत सोम्या सल्लो अनुभव तूं हेरांतय वांटून घे जाय. सोम्याक तुवें परगट करी जाय. फकत इकडचें देवन आमच्या बाबा नामार म्हळ्यार पावना, वा तुज्या घरांत आंबोरी तेर्स म्हळ्यार पावना. शेष मारा सोम्याक कोण म्हूण तुवें परगट करी जाय, ताचें उतर तुवें सोम्याक उरल्या मनशांक दिवंक जाय. तवळ मात्र देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक जाता म्हणल्यार सत आमी जाणा जाता. पळया म्हज्या मोगाच्या अखेरकरच्या फुडें मदर तेरेसा तुमी समजतात न्ही गे? मदर तेरेसा तुमी जाणा जाल्यार मदर तेरेसा तुमी वळख आसा वय की न्ही? वय की न्ही? तिणें देवाचें उतर कशें जिवे क्रियात्मक खरें म्हूण दाखोवन दिलें. पळया आपल्या खरण्यांत, आपल्या जिवितांत, आपल्या उतरांनी, आपल्या भावार्थी जिवितांत तिणें सगळ्यांनी सोमीस खोरो, सोम्याचें उतरस जिवें क्रियात्मक खरें म्हूण तिणें दाखोवन दिलें सगळ्या संवसाराक. आनी तिचीं कामां पळयल्ल्या सगळ्यांनी कोणाची स्तुती केली? सर्वेस्परा सोम्याची स्तुती केली. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज म्हाका तुका तें सापोवणें मेळ्ळां. देवाचें उतर असो आयतार आमी आचरण करतना वो आयतार इतल्या सोडचो न्ही. देवाचें उतर आमच्या जिणेंत निरंतर तें आमी अनुभव करूंक आसा. आनी देवाचें उतरांतय आमचें जिवीत जिरोवंक आसा. एक करूंक आसा साकरींत उदकांत साकर केल्ले बरी आमी देवाच्या उतरांत करूंक आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून ती कृपा मागया. तसो सोमी जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका देवाचें उतर तें जिवें क्रियात्मक खरें करूंक जायची कृपे तिणी मुखल्या दिसांनी दिवूं दे म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रवया तरी एका देवा तें आसलो आमचो बावर तूं सारयां सगळीं सांगता एकाच देवाक सत मानता. सर्पद्विदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातान जल्मला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान सल्लो करो देव. तो देवातान जल्मला ताका रुसूना बाबाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसोत आनी आमचे सुलोने बसोत सर्गात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरवीं हांव गारमायेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसोत पोन्स पिलाता काळ ताका कुसार मारलो आनी क्रिस्त मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो. सर्गार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान करतलो
आणि गजरास उडके शेवटा सोना आणि पवित्र आत्म्या सत्मंता ईश्वरने जीवदत्ता तो बापानी पुता तो आणि सलाम बापानी बराबर तकै समस्त को नमस्कार आणि महिमा हो प्रवादेवर वैंद बोलैलो एकच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मतावरवी स्थापलेले सभे सत्मंताम पातकांच्या बक्षण्याखातीर एक पवित्र स्थानासामोर मानताम आणि मेल्ल्यांच्या पुन्हा जीवनपणा आणि सस्ताच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन. याच विश्वासाने बावर्तान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयतळा आम्ही समर्पण दिवया. सर्गींच्या बापा पयस सभेच्या वडिलांनी देवाचें उतर बियाविने परगटूंक आनी तांचे जिणेद्वारे आमकां प्रेरीत करूंक तांकां तुजें बळ दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी तिच्या अनकारांतल्यान सतानितीच्या उजवाडान चलोवंक निस्वार्थी मनान वावरूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आज भारत देश गणराज्य दिवस आचरण करताना आमकां मेळिल्ल्या संविधानाच्या हक्का खातीर तुका अर्गां दिता हांव. ती हक्कां आमचे हर प्रजेक मेळोवन संतोश बरी जिणी सारूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. प्रायवंत आनी पिडेस्त तशेंच विविध रितीन कश्टतेल्यांक तुजो सांगात दी. तांची पिडा सोसूंक आनी तांची जिणी संतोशान करसूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. ह्या वेदी भोंवती जमलेल्या आमी समेस्तांनी संवसारी गजालीक बली जायनासतना तुज्या उतरा प्रमाणे आमी जिणी बांदून हाडूंक कुरपेण बर म्हूण मागता हांव. बापा आमची एकडे बोरदोळे दांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला तांचे खातीर मागया. प्रतिरितीन हांगासर आज देवाचें उतर आमी आयकता हांव. त्या उतरा काल जियोंक कशी व्हरता हांव. तर देवाच्या उतराक समर्पीत जिवीत जिवंक जाय अशी कृपे देणी विशेष करून मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा सुमया. तुजें उतर आमच्या जिवितांत निरंतर तें जिरोवंक करगोवंक आनी मुखांतर खरेपणी तुजें उतर जिवे क्रियात्मक आनी खरें करूंक जाय अशी सगळी कृपे दिनी आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. हें आमी मागता हांव तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. ये बापा भेटयता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा. उड्या वायला संगी भेटयता विदेनी मानून तुगे ये बापा. काढिको ये बापा भेटयता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा. उड्या वायना संगी भेटयता विदेनी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिवर जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिवर जीवन आमचे नंदन कर. याजक बापा संगी अर्पिता विजिनी पवित्र कर ये बापा. सेवेक तुझे सदा समर्पित सर्वदा आमार तू कर ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान
दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या देवा जीवनाचे नंदन कर स्वीकार कर बापा काणिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या देवा जीवनाचे नंदन कर तुझ्या भाव बहिणींनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असले जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर आमच्या भोवमुगाळ बापा प्रसन्न जावन आमची दानां तूं दयेन मानून घे ताचे वरवीं पवित्र जावन सस्ताच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसों तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्ताच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तीस आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मा दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आनी आपल्या पुना जिवानपणान जिखल्या मासमेस्तांक जिवीत ससनाचें आपल्या महिमे व सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र दरबार आसूं सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नाम येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय हो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो सगळे आमचे जिवीत फुडें रक्ताक समर्पया देवाच्या उतराची सकत आमचे ते देव दी म्हूण मागया बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत ते वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा तसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जालो जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जालो जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवानपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडून काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग आसवतल्या मातसो मेजता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हण
आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तरलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेब पीटर पॉल आमच्या गवळी बापानी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवानपणाचो बरवसो दवरूं मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोळीत मुखार आमळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माया संगती तिसपती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या षडवंदराची याचना मतीन दवरून ताणें शिकयलेले मागणे भोवभक्तीपणी मागता आसतना देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक करचे दिशेन वावरूंक ताची कृपा मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र आसा तुझें राज समकय तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे स्पिल्या चिता तशें आमची पदकां भोगोस नेमकां ताळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडशिड्यांतले आमकां निवार. दयेकरुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकां ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमिये जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जे तेनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. दिमी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमच्या समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयल्ली. देवाचें उतर आमचे मदें वांटलेली तें जिवें तें क्रियात्मक आनी खरें म्हण आपल्या जिवितांत रुजू केल्ली. आमी तें देवाच्या उतराक साक्ष दिवंक उलो दितात. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना पूण तुजे कस उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. सेम तुका जेजू संतोषान जपल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. आमच्या विणारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपान. देव तुका जेजू संतोषान जपल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. आमच्या विणारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपान. जीविताचे कांटू आत्म्याचे पोषण आत्मो आमचो भरताय दैवीक जीवन. तुझे कांट सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे कांट सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. सेम तुका जेजू संतोषान जपल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या.
प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुझे कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोवरत्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच भोगूंक हें आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडकार. हसिता तुका मोरये, वर्णिता तुका राणीये. हसिता वर्णिता मोरये, सदा तुझे नाव. मोगळा वय तू जावन आसा, सदांच आमची जतन घेता. कश्टवारा सांबाळ वता, पातक्याक सर्गां दाखयता. हसिता तुका मोरये, वर्णिता तुका राणीये. हसिता वर्णिता मोरये, सदा तुझे नाव. भोव भक्तीपणान मी सांगवान ठेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमचे मागा म्हणून विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. सगळीं सांगता. मोगाळ पुता सोवे हांव मोरी आशिर्वाद देवा. नमान बाळोक जेजू आशिर्वाद दी आमकां. रोजारी सैबिनी सगळीं सांगता. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पुनशेत अलंकार. फादर मेलविन हांव तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस. तशेंच ह्या फिरगजीदासचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.